गोंयांतल्या साबार वाठारांतले रस्ते लोकांचे दुस्मान जावन रावल्यात. दुस्मान कित्याक तर रस्त्यांचेर पोसलेले खड्डे येवप्या वचप्या मदले कोणाचो तरी बळी घेवपाक सोदतात. ताचो पुरावो बाळ्ळीच्यान वयपी NH17 महामार्गान दिला. हांगाच्या रस्त्या वयल्या खड्ड्यांनी दोग मोटरसायकलवाल्यांक उडयले. सध्या तरी उपचारांचेर निभावलां. बाळ्ळेचेच कित्याक पुराय गोंयच्या रस्त्यांचो सत्यानाश जाला. पावसाचे दीस आशिल्ल्यान फोंडांनी भरिल्ले कांय रस्ते लोकांची धोपरां फोडून उडयतात, हात मोडून घालतात वा गरज जाल्यार बळी घेतात. कालचे राती बाळ्ळी महामार्गावयल्या उदकान भरिल्ल्या फोंडांचो अदमास येवंक नाशिल्ल्यान दोग मोटरसायकलवाल्यांनी थंय घालून घेतले. हाचे आदीं थळाव्या पंचायतीनय ह्या रस्त्यांचेर स्पीड ब्रेकर घालात अशें मागिल्लें, पूण संबंदीत अधिकाऱ्यांनी कानार केंस ओडल्यात. मागीर कशें पडटलें काम जाग्यार? ते 5 मिनटं पयलीं जाल्लो हो ह्या दोग जाण भुरगे कारवारचे मडगांवच्यान काणकोण वयताले. हेचे पयलीं आमी सरकारा फुडें खूब फावटी विनंती केल्ली, हो जो हायवे जो आसा हो कारवारच्यान पणजी वचपाचो हायवे इतलो बारीक आसा. हो हायवे बारीक आसल्या कारणान हांगा व्हडले टँकर व्हडले ट्रॉली जे येता 2 गाडी बरोबर सुटना. आमी सरकारा फुडें गांवच्या लोकांनी खूब फावटी विनंती केली, आजूनय सरकारान हेजेर लक्ष दिल्लें ना. तो कितें जाता, हायवे अशेर आसा सामको खूब बारीक आसा. बारीक आसल्या कारणान 2 गाडी सुटना. आज हो एक्सिडेंट कसो जालो? आज जो ऍक्सिडेंट जालो तो एक गाडी येताली, एक ट्रॉली वयताली, ट्रॉली सायडीच्यान वयताले. ट्रॉली हांगा रेली म्हणून तेणी भायर घेतली, ती भितर 3 मीटर डीप तो भितर पडलो आसा. एकट्या गाडयेन घालून पुलिसांनी व्हेलो आनी दुसरी म्हणल्यार एम्ब्युलन्सीन व्हेलो. खंय व्हेले तांकां? आतां सध्या बाळ्ळी हॉस्पिटलान व्हेला. तेंची तर परिस्थिती पळयली जाल्यार म्हाका दिसता तांकां मडगांव धाडपाक पडटलोच. हांगा जावपा ना. ना कितें जाय, रोडाची मिस्टेक ही सगळी रोडाची मिस्टेक. आमी गांवच्या लोकांनी खूब फावटी विनंती केल्ली सरकारा फुडें. सरकारान हेजे आजूनय लक्ष दिलें ना. पयली गोश्ट म्हणल्यार आमी रोड एक ब्रॉड जायन तो जायना, दोन्ही सायडच्यान स्पीड ब्रेकर तरी घाल म्हणून सांगलें, तेवूय घातलो ना अजून. आनी एक्सिडेंट जायत रावता. एक्सिडेंट जायत रावता. 8 दिसान कंटिन्यू एक्सिडेंट जाता. पयरूय जाल्लो. हय, पयरूय जाल्लो. हो जो आसा हो नॅशनल हायवे 17 आनी आमच्या फाटल्यान तुमी पळयतात जी रोड जो कोसळून गेले कडेन आसा इलो पार्ट, ह्या कोसळल्या त्या पार्टां भितर राती दोग जाण मोटरसायकलीन पडले. हे जे आसात हे मडगांवच्यान कारवार वयताले आनी जेन्ना मुखाल्यान रातची 11 सुमार जेन्ना मुखाल्यान गाडी येयली आंगार, तेन्ना हेंचो बॅलन्स गेलो आनी ते सकयल पडले. आज एकट्याक बाळ्ळी हॉस्पिटलांत एडमीट केलो राती आनी एकट्याक मडगांव धाडलो. म्हणटकीर लोक हांगा मागतात की हो जो रोड आसा हो खूब अशीर आसा आनी अशीर आले कारणान रातची जेन्ना दोळ्याचे लायटी मेळटात तेन्ना असले एक्सिडेंट जातात. वो आयचो गोश्ट न्हय, हेजे पयलीं 4 दिसांनी हांगा एक्सिडेंट जातात. इतले PWD सांगून सुद्दां PWD हांगा कांयच मनार घेतना. कित्याक हांगा स्पीड ब्रेकर मागलो, तो स्पीड ब्रेकर आजुनूय घातला. पंचायतीन कितलीशीं वर्सां जाल्यार रेजोल्युशन धाडलें. त्याच बरोबर हांगा पुलीस मागलेले, पुलीस आजुनूय हांगा ना. ही जे धड कोसळ्ळे कडेन आसा थंय PWD कितें करपाक जाय आसली, पूण आजुनूय कांय केलें ना. लोकांनी जीव घेवपाक सोदता काय कितें हे रोड डिपार्टमेंट? कित्याक जर तांकां जर खरें दिसतालें जाल्यार ते हांगा करताले. कित्याक डेली एक्सिडेंट जाता. पुलीस स्टेशनार तुमी रिकॉर्ड काडून पळयल्यार कथा येता. प्रत्येक 2-2, 4-4 दिसांनी हांगा पुलीस येवन पंचनाम करतात ह्या एक्सिडेंट जाल्ले गाडयेचे. म्हणून लोक मागता बेगीच्या बेगीन हांगा हो रोड आसा हो वायडींग जावचो आनीक लोकांक बरे भशेन वचपाक मेळचें म्हणून. गोवा 360 खातीर बाळ्ळी हायवेच्यान रमेश नायक रावत.